धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचा। त्या दिसांनी सांसो संक सडात वेतालो आसता ग्रेक भास उलयतेल्या आनी हिब्रू भास उलयतेल्या जुदेवामध्ये मानाभेद उठलो। दीस पडते सेवेंत आपल्या विधवींची लक्षा करिनात म्हणून ग्रेक उलयतले जुदेव भाऊ गुणगुणूंक लागले। देखून 12 जण धर्मदूतांनी सांचे सगळे समत आपोवन तांचे लागी म्हळें, आमी देवाचे उतार परगट करचे काम कुशीन लोटून काना जेवणाची खबर घेवचे सामानय। देखून भावानो, तुमचे मदले लोक मानतात असले सांगातास पवित्र आत्म्यान आनी जानवान भरलेले 7 जण विंचून काढा। हें काम आमी तांचे अधीन करता आनी आमी आमचो वेळ मागण्यांत आनी देवाचे उतार परगट करच्या कामांत करसिता। ही आलोचन सगळे जमत एक पसंद जाली आनी तांणी ह्या 7 जणांक विंचून काढले। भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक, फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनाक आनी जुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलांक हांकां तांणी धर्मदूतां मुखार उबे केले। धर्मदूतांनी पयले मागणे केले आनी उपरांत तांचे वयर हात दवरले। देवाचे उतर आतां विस्तारात गेले। जेरुसलेमांत असलेल्या शिसांचो संक वाडत आयलो आनी याजकां मदल्या साबारांनी हो भावार्थ घेतलो। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवोन तुजी दया। नितीवंतानो सर्वेस्परात उल्हासीत जाया, प्रामाणीक मनशांनी केल्ली स्तुती सोंपता। विणो वाजोवन सर्वेस्पराची स्तुती करा, दासर्यांचे किन्नारी वाजोवन ताका किर्तनां गाया। श्लोक। जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवोन तुजी दया। कित्याक सर्वेस्पराचे उतर निष्कपट, सगळी ताची कृत्या विश्वासी पोनाची। प्रामाणिकपणाचो आनी नितीचो तो मोग करता, सर्वेस्पराचे दये मायेन संसार भरला। श्लोक। जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवोन तुजी दया। जी सर्वेस्पराक भियेतात, जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा। तो तांकां मरणांतली सोडयतलो, दुकाळाच्या काळार तांकां पोसतलो। श्लोक। जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवोन तुजी दया। पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वाचा। तर ताका लागींसरा तोच तो जिवंत फातर मनशांनी उपकारना म्हणून काडन उडयलोलो, पूण देवान मोलादीक म्हूण विंचून काडलोलो। देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया। देवाक मानता तसले आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मारिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जायजय। पवित्र पुस्तक म्हणटा, पळया सियोनांत हांव दवरता एक मुल्या फातर विंचून काडलोलो आनी मोलादीक, ताचेर पातयेवन रावलोलो केदींच लजेक पडचो ना। तुमकां सतमंतेल्यांक तो निजायकी मोलादीक, पूण सतमानिनांत तांकां बांदतेल्यांनी उपकारना म्हणून काडन उडयलोलो तोच मुल्याचो फातर जालो। आदलता तसलो फातर तो, पडूंक करता तसली शिळा तो। अशे उतराक पाळो दिवन सतमानिनात ती ह्या फातराक आदलोन पडतात। हें तांकां देवाचेंच निर्मोणे। पूण तुमी विंचून काडलेली परजा, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलोलो लोक। काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्या तुमी गाजयजय म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यांत। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा। म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात, नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो। हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता। हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलो। हांव वेता थंय वेची वाट तुमी जाणात।
तोमास थवळ म्हणालो, सोम्या तूं खंय वेताय ते आमी नेनाव, तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापासशी वचोंक जायना. तुमी म्हाका वळखातात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखातात, पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखातात आनी ताका तुमी पळयला. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सोम्या आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा इतलो काल हांव तुमचे सांगात आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू? जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणू येत? हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा हें तूं सतमानिनाय? हांव तुमचे लागीं उलयतां ती उतरां म्हजेच तकींच हांव उलयना. बापूस म्हजे सोवे रावून आपली कामां चलयता. हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हणून हांव सांगता ते तुमी सतमाना, न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पुनी सतमाना. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सतमनता तो हांव करता ती कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताच्याकी वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापासशी वेतां. देवाचें उतर हें, वाक्कांनी तुका क्रिस्ता.